हॅलो पीपल, आज सकाळी सामकी टिप टॉप जावन आमी येयली टू कामल कॉलेज कित्याक आज जालो शेन्नाय गेलो रिजल्ट 9 केलो कलेक्ट आनी मागीर तेगे सगळी फ्रेंड्सान तें फ्लायींग कलर्सान पास जालो एकल्या मुखल्यार टोकोटोक किस दिलो आनी तेम केली विश आनी तेशी सो आमी येयली टू मारगांव काडपा शेन्नाय गे थोडे पिक्चर्स कित्याक तेका आतां आमी शादी.com एनरोल कोताय मागीर पोटा लागोल सामकी बूक सो गेली अनुग्रहा थिंग मारया म्हळ्यार एक बरीशी चाव आनी चोवपा गेल्यार आज फर्स्ट टाइम ट्राय केलो दही वडा सामको बरो आसलो मच रेकमेंडेड आनी तुम सगळी जाणे आसतली हे दिसा सेंट एंटनी नोविना चलताय सो आयचे नोवेन अटेंड करपा आमी येयलोली टू देवसा आवय कितू लोक रे सामकोची मागीर मिस जालो काबार रूम बीन गेलो आनी मागीर तेची सो आमी गेली दिवपा पेट देवसा येता चिंचिनी येता हे सायडी येता आनी ती पेट अरावंड आसा तू गारो येता ना केदना ना तेंगे वायड मेनू सो हांवें फर्स्ट ट्राय केलो तेंगे टंग ब्रेड ओ माय गॉड सामको इतू बोर आलो इतू ऑप्शन आसता तिंगा कित खायचें कांय कोण आनी टोन पावस रोस ऑमलेट खावपा मजाय सामको दुसरो रे यू ऑल नीड टू ट्राय आउट देयर रोस ऑमलेट फ्रॉम हियर तेंगे प्राइसेस आय सामके इतू अमेजिंग आनी तेंगे वायड मेनू ओ माय गॉड हांवें दिलो पेट तेमी दिलो पेट आनी तेच फाटले हांवें खायलो चिकन स्टेक ब्रेड टू गुड गायज and this cart is run by this lovely amazing couple तो तुम केदना येताय to DII PETT located just opposite the Saint Sebastian Chapel location in the caption see you all soon bye bye